नमस्कार, सगळ्यांचे स्वागत आसा। आणि आयज आमचे मदीं एक असो मिनिस्टर आयिल्लो आसा की हो जो मिनिस्टर आसा तो फाटल्या तेंपार जेन्ना एसेंब्ली चलताली तेन्ना एसेंब्लीन एक टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्टर अशें आमी तांकां म्हणूंक शकतात। तसोच एक डावन टू अर्थ मनीस जो कसल्याय कामां खातीर दुसऱ्यांक हेल्प करपाक पावपी असो डावन टू अर्थ मनीस आयज आमचे मदीं हांगा सुभाष फळदेसाय सर हांगा पाविल्लो आसा। येवकार सर तुमकां। थँक्यू। आयज सर तुमचो बर्थडे सो मच गौरीश। आयज सर तुमचो बर्थडे बीन सो बर्थडे दिसा तुम्ही हांगा पावले आनी आमकां हांगा मुलाखत दिली म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। खूब खूब मन काळजांतल्यान तुकाय देव बरें करूं। सर तुमकां आतां 59 इयर्स जालीं अशें आमी जेन्ना पळयलें तेन्ना 59 इयर्स आनी सुभाष फळदेसाय सांग्या सारको कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार तसोच आतां मंत्री आसा। सो ही सांग्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती एक बलाढ्य कॉन्स्टिट्युएन्सी। सो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी ह्या वयाचेर सुद्दां कशें कितें मॅनेज करतात सर? तुमकां पयलीं हांव गोमंतकाक खूब खूब धन्यवाद दिता, कारण अशा ह्या परिस्थिती भितर तुमी म्हाका हांगा आफयलो आनी वेळ दिलो। 59 वर्सां तुवें पळयलें जर जायत म्हजी एनर्जी तीच आसा, कारण म्हणजे सकाळ फुडें उठले नंतर एक दिनक्रम आसा की सकाळ फुडें योगा ना जर जायत अल्टरनेट म्हणजे एक 5 किलोमिटर हांव चलत वता। आनीक दुसरी गजाल आसा की सुरवातीच्यान म्हणजे काम करपाचें वर्कॉलीक ह्या नेचरांतल्यानूच हांव वता। जेन्ना येदे व्हडले कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे माय एरिया इज 17% ऑफ जॉग्राफिकल एरिया इज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी। भौगोलीक 17% म्हजें आसा, म्हणजे त्या कोतान केलें जाल्यार 6 मतदारसंघ जावपाचे। म्हणजे थंय वीज पावपाक जाय, थंय रस्ते पावपाक जाय, थंय पाणी पावपाक जाय, ह्या सगळ्यो गोश्टी मूलभूत आमकां पावच्योच पडटा। मदीं 10 किलोमिटराचेर कांय ना जर जाय तोडून दिवपाक मेळना। सो ह्या परिस्थितीन तुवें सांगलो तो अत्यंत एक बरो हें आसा। म्हणून तर हांव आमदार जाता, जाणे कडेन कोणा कडेन तें कॉम्पीट करपाक जायना। आनी मदली एक काळ हांव पडलो तेन्ना लोकांच्यो निराशा जाल्यो की पावना म्हणून। पूण तरी आसतना कारण म्हजी एक टीम आसा, म्हजे कार्यकर्ते आसा पळय न्ही, ते जिवा दिवपी कार्यकर्ते निरपेक्ष भावनेन ते काम करतात। आनी म्हजें आर्ट ऑफ डेलिगेशन इतकें सिस्टमॅटीक आसा की 7 पंचायती आनी 1 नगरपालिका, 52 पंच आनी 10 कावन्सिलर्स, आनी तातूंत भितर म्हाका दिसता की 90% लोक इलेक्टेड म्हगेलेच आसात। सो म्हाका खंय कितेंय जालें जर जायत इमिडिएटली मॅसेजी मेळटा। आनी जेन्ना केन्नाय कितें हें जाता गडबड जाता तेन्ना हांव वता। म्हणजे हांव तुमी पळयलें जर जाय जाल्यार म्हाका हांगा मिनिस्टर म्हणून बंगलो आसा, कारण कार्यक्षेत्र हें आसा, काम करपाचें हें आसा म्हणून सरकार बंगलो दिता। हांव म्हज्या बंगल्याचेर पणजेन आजून पर्यंत एक रातय रावलो ना। म्हणजे केन्नाच हांव म्हणजे सकाळ फुडें म्हाका 7 परत एक फावटी लोकांक मेळपाक जाय। हांव विधानसभेच्या काळार ज्या वेळार 12 पसून विधानसभा सोंपली जर जाय जाल्यार हांव घरा कडेन वता तेन्ना म्हज्या घराच्या मुखार रातचे 1 पसून 10-12 लोक आसताच की तांकां एक विश्वास आसता। पण इतकी पयस आसून सुद्दां तुमी पणजे रावना? ना, हांव पणजे रावलो ना केन्ना अजून पर्यंत। म्हणजे केन्नाच हांवें म्हज्या बंगल्याचेर एक रात पसून हांव रावलो ना, कारण म्हाका चिंता आसा की आमच्या लोकांची जे सकाळ फुडें 7 म्हणजे हाजेर येतात, रातचे 12 गेले नंतरय तांकां खबर आसा की सुभाष फळदेसाय रातचे 1 आयल्यार पसून आपल्यालें काम करतलो। सो ही जी हें आसा की डेली उठून हांव लोकांक मेळटा। म्हजे लोकांक डेली उठून म्हजे सादारण ते 50 ते 100 लोक म्हज्या घरा कडेन येवन वतात। त्यामुळे म्हजें काम करप सोंपें जाता। म्हजे कार्यकर्ते उलट ते सगळे कामां घेवन येतात आनी ज्या ज्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर पावोवपाक जाय ती कामां करतात। सॅटर्डे संडे हांव मतदारसंघाचो दौरो करता, प्रत्येक पंचायतीन वता, थंय कितें प्रॉब्लम्स आसा, ऑन गोईंग वर्क्स कितें आसा ताजो रिव्यू घेवप, ती कंप्लिशनाक कशें व्हरप, हे प्रॉब्लम्स आसा ते गांवांक। आनी म्हजे गांव म्हणजे अशेंच जॉग्राफिकली वायड न्ही, ते दोंगराचेरय आसतात। एक वेळार त्या दोंगराचेर वचपाक म्हाका सादारण हाफ अ डे लागता परत येता म्हणल्यार। फक्त 50-60 मतदारांक मेळपा खातीर म्हाका थंय वचचें पडटा। वता तें काम, कश्ट चड करचे पडटात, मेहनत चड घेवची पडटा, पूण एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की गांवांत गेले नंतर केन्नाच ही कामां जालीं ना, ती आतां घडाघड जावपाक लागलीं। आनी सर 2012 मनोहर भाईचे जेन्ना अशी एक वेव येयल्ली की ह्या फावट बीजेपीच जाय म्हणून, मागीर 2017 खंय तरी तुमी कमी पडले। सो हो जो काळ आशिल्लो 2017 ते 2022 पर्यंत हो जो काळ आशिल्लो तो तुमी सर कसो कितें फेस केलो? 2017 तुमी कमी पडले अशें म्हणपाक शकना, कारण म्हजें काम केल्लें जर तें पळयलें जर जाय जाल्यार स्पीड इतकी आशिल्ली। 40 वर्सांची ती कामां जालां ना त्या 5 वर्सांक हांवें करून घेतिल्लीं। पण म्हजो मतदारसंघ कसो आसा की तो ST डॉमिनेटेड आसा। मोर दॅन 50% ऑफ द पॉप्युलेशन इज बिलॉंगींग टू ST कम्युनिटी। तांकां दिसलें की कामां बराबर जाता जाल्यार एखादे वेळ आमच्या लिडराकच आमी कित्याक निवडून दिवचो ना।
म्हणून ताणें निवडून दिवन पळयलो आनी टोटल तांची निराशा जाली तेन्ना परत एक फावटी म्हजे बरोबर आयले. म्हणजे काम करपाची पद्दत ती तशी आसा. पण थोड्यांक दिसतालें की हांव खूब कारण सांगे मतदारसंघ हो म्हजो पयली मतदारसंघ बालपणाच्यान न्ही. म्हजो मतदारसंघ केपें आशिल्लो. सांग्या भितर हांव नंतर 2012च्या नंतरच गेल्ले आसा. सो पूर्ण वळख म्हाका म्हज्या मतदारांची नाशिल्ली. आनी ताच्या नंतर म्हाका हांवें गांवांत भितर वचून आमदार ना जाल्यार पसून म्हजो टॉच स्टॅम्पो दवरलो, कनेक्ट दवरलो. गांवांत भितर हांवें एक डेअरी घाली, स्वताक डेअरीन काम करपाक लागलो, लोकांक कळपाक लागलो. डेअरी शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन केलें. म्हणजे आमचे बाकीचे पॅडी फिल्ड ही सगळी रोवपाक लागलो आनी हातूंतल्यान लोकां कडेन संपर्क परत एक फावटी जालो. आनीक आमदार नासतनाय कोवीड काळान भितर हांवें लोकां कडेन जे संपर्क दवरलो, काम केलें. भिनासतना तांकां हॉस्पिटलां व्हरपाचें, म्हणजे एम्बुलन्साचेर काम. स्वताक एम्बुलन्स ड्रायव्हर पसून तेन्ना कोवीड काळान मेळनाशिल्ले. ती एम्बुलन्स म्हज्यो सगळ्यो गाडयो हांवें एम्बुलन्सा खातीर दिल्यो. हांव स्वता ड्रायव्ह करपाक लागलो. तातूंत भितर जी प्रेतां पसून आसा पळय न्ही ती हर्सवॅन म्हजे हर्सवॅनाचेर घालून ताका अग्नी दिवपाचें कोण ना जाल्यार पसून काम केलें. सो लोकांक दिसलें की आपलो जर नेतो आसपाक जाय तो आपल्या ह्या पडट्या काळान भितर जेन्ना आनी कोण येना तेन्ना समोर येवपाची कॅपेसिटी ह्या मनशा मदीं आसा. आनी परत एक फावटी हांव आमदार जालो. भारतीय जनता पार्टीन म्हाका परत एक फावटी म्हणजे मिनिस्टर केलो. पण म्हजी सगळी कारकीर्द जर तुमी पळयले जर जाय जाल्यार हांव एक कार्यकर्तो म्हणून, संघटन म्हणून बुथाचेर काम करपी, मागीर बूथ अध्यक्ष, मागीर मंडळ अध्यक्ष, मागीर जिल्हा अध्यक्ष. ताचे नंतर हांव भारतीय जनता पार्टीचो स्पोक्स पर्सन. म्हणजे हे म्हणजे संघटनेचें जालें. दुसरे वटच्यान हांव पंचायत मेंबर, ताच्या नंतर जिल्हा पंचायत मेंबर, तेन्ना आमदार, ताच्या नंतर परत एक फावटी आमदार, ताच्या नंतर उपसभापती, ताच्या नंतर मंत्री जाल्लो आसा. म्हणजे अनुभव जे आसा पळय न्ही ते तळाच्यान हांगा पर्यंत आयिल्ले आसा. तिसरी गोश्ट म्हणजे हांव शेतकरी आसा. हांवें ल्हान आसतना म्हणजे 10 वर्सांचे आसतना पसून दुधाचो वेवसाय केलो, दूध पावोवपाचें हें करपाचें. आनी शिक्षण घेयत हांव एवढच्यान म्हणजे IT प्रोफेशनल जालो आनी व्हडल्या कॉर्पोरेट ऑफिसांनी काम केलें. म्हणजे अनुभव हे सगळे तरेचे आसात. रोप मारपाचे आसा, शेत रोवपाचें आसा, जोत बांदपाचें आसा. आनी IT प्रोफेशनल म्हणून एक सॉफ्टवेअर डिझायनींग, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट ह्या बातूंतसून काम केल्लें आसा. सर तशें आतां तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी आतां एक मंत्री आसात आनी मंत्री आसतना तुमकां गोंयभरची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. तशेंच हितून जेन्ना तुमी काम करतात तेन्ना तुमकां विरोधूय दिसता. गोंयभर दिसता तसो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय दिसता. सो हो जो विरोध आसा तो तुमी कसो घेतात? विरोध म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तसो तुरळक विरोध आसता. पण विरोध हो विरोधा खातीर नासता. हांव पळयतां तांणी विरोध करूनी. विरोध हो विरोधा खातीरच आसता. पूण हांव तातूंत भितर पळयतां की एखादे वेळ रस्त्याचेर कंप्लेन आसा जाल्यार हांव त्या इंजिनियराक घेवन म्हजें दुर्लक्ष जाला समजता आनी तातूंत इम्प्रूव करपाक पळयतां. कोणाच्यो कांय स्किमी पावले ना जर जायत, कोण तरी व्हिडिओ काडटा आनी हें घालता म्हाका सांगनासतना, जाल्यार हांव पळयतां की हाचे सारक्यो अनेक केसीस आसतल्यो. म्हजी टीम घेवन हांव गांवांत वता, त्या डिपार्टमेंटाची टीम घेता, कॅम्प लायता. आतां पर्यंत म्हज्या मतदारसंघान हांवें कॅम्प लायला तशें खंयच्याच मतदारसंघान आसचें ना. कसलेय सोशल वेलफेअर म्हणा किंवा दिव्यांग म्हणा किंवा आनी कितें म्हणा, म्हजे आयज 3 म्हयन्यां भितर हांवें 33 कॅम्प संपूर्ण गोंयान भितर लायिल्ले आसात. खंयच्याच डिपार्टमेंटांनी अशे कॅम्प लायिल्ले नासतले. पूण सर अशें बी केन्ना जालां की कोणें विरोध केलो आनी तेणें आपले विचार मांडले, लोकां मदीं मांडले आनी ते तुमी सकारात्मक घेवन तुमी तेजें सोल्युशन काडलेलें आसा अशें बीन? अशेंच आसता न्ही. म्हणजे म्हजो हांव सांगतालें तेंच. हांव सगळ्योच गोश्टी सकारात्मक घेता. तांणी नकारात्मक घालपाचो आनी म्हाका म्हणजे हें करपाचो, म्हणजे क्रिटिसायज करपाचो प्रयत्न केल्यार पसून तातूंतल्यान सकारात्मक कितें आसा हें हांव पळयतां. जेन्ना विधानसभेन केन्नाय म्हजे हें आसतात, कोणी कमतरता काडटा, त्या मतदारसंघाचेर परत एक फावटी लक्ष दिता. जावं तसल्यो गोश्टी दुसऱ्या इतर मतदारसंघान पावपाक शकता हें पळयतां. म्हजो मतदारसंघ तूं आयज पळयलें जर जायत जाल्यार तुका अनेक दोंगर टेकडी आसतल्यो ज्या जाग्यार फॉरेस्टाचे प्रॉब्लम आशिल्ले, रस्ते नाशिल्ले, वीज नाशिल्ले, पाणी नाशिल्लें. हांव तुका सांगपाक जालें जर जाय, साळजिणी आसतले, तुडव आसतले, वेर्ले गांव आसतलो किंवा कर्ला आसतले, काजूगट्टो आसतलो, मानगाळ आसतले, बोणकला आसतले, अशे कितलेशेच गांवांत लायट नाशिल्ली ती ह्या 5 वर्सां भितर जाल्ली आसा. म्हणजे ह्या म्हज्या कारकिर्दीन भितर जाल्ली आसा.
तुमी अशें खंयचेच पळोवचें ना की म्हाका त्या गांवांत भितर वचून गेले जर जाय जाल्यार कोण तरी सांगतलो तुमकां की अमूक मनीस आसा म्हणून आमचे हे प्रश्न सुटलेले आसा म्हणून. सो सर आतां समाज कल्याण खातें तुमचे कडेन आसा, तशें न्हय येरादारी आसा, मागीर तेजे भायर आर्कायव्स एंड आर्किओलॉजी आसा, ही जी खातीं आसात ही खातीं सोडून तुमच्या मनाक खंय तरी अशें जाता की आपल्याक बाबा दुसरी अशी बरी मोठी खातीं जेका लागून जे बाकीचे मंत्री सुद्दां आसात आनी आमदार सुद्दां तेंचें लक्ष आसता की बाबा आपल्या ती खातीं मेळची म्हणून, अशें जर केन्ना दिसता तुमकां? पयलीं म्हळ्यार म्हजें आमदार जावपाचें एक स्वप्न आशिल्लें, हांवें केन्नाच मंत्री जातलो हेंय चिंतलें नाशिल्लें. ओके. म्हणजे आमदार जावपाचें स्वप्न हें खूब मुळासान आशिल्लें. ओके. कारण म्हजो बापूय आसा तो सरपंच आशिल्लो, म्हजो भाव सरपंच आशिल्लो, घरान भितर तें वातावरण आशिल्लें. सो पूर्व म्हणजे स्वातंत्र्याच्या पयलीं पसून स्वातंत्र्य सैनीक म्हणून म्हज्या बापायन काम केल्लें. म्हणजे अशा पद्दतींतल्यान त्या वातावरणाक भितरच वाडलां. हांव 1982-83 जेन्ना हांव 12th आशिल्लो तेन्ना हांव त्या गॅलरीन येवन बसतालो, ओल्ड सेक्रेटरिएट. म्हणजे त्या वेळार बाबूसो गांवकर आसतलो, रमाकांत खलप आसतलो, काशनाथ जल्मी, प्रकाश वेब हांच्या त्या सगळे डिबेट पळयतालो. एक म्हणजे एक म्हाका हांवें ध्येय केल्लें की आमदार पर्यंत पावतलो, पूण आमदार जालो आतां मंत्री जाल्लो आसा. आनी मंत्री जी खातीं म्हजे कडेन आयल्यात ती कांय म्हणजे तुमचो पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल आनी खुबशे विधानसभेनी ताजेर चर्चा जाली की हांवें चिल्लर डिपार्टमेंट म्हणलें म्हणून. अशें चिल्लर डिपार्टमेंट न्ही, समोरचो जो एक हें आशिल्लो पत्रकार आशिल्लो आनी तेन्ना माहोल कसो चलतालो की सुभाष फळदेसाय काडटा किंवा सभापती करतात असो प्रश्न येतालो. ताणें म्हाका विचारलें की तुमचे कडेन आसा ती नगण्य खातीं आसा, तुमचे कडेन आहा ती चिल्लर खातीं आसात, ती काडली म्हणून सरकाराच्या परफॉर्मन्साचेर जावचें ना म्हणून तुमचो नंबर पयलीं लागता काडपाक, कारण तुमचे कडेन ल्हान खातीं आसात. हो चिल्लर वर्ड ताजे तोंडांतल्यान. हांवें मागीर ताका उत्तर दिलें तें पळयात, खाती चिल्लर जाल्यार पसून हांवें ताका पूर्ण न्याय दिल्लो आसा आनी म्हजी पूर्ण क्षमता दाखयल्ली आसा. आयज ती खाती चिल्लर उरली ना म्हणून म्हजे दिव्यांगा सारके खातें जें आसात त्या खात्याक पसून हांवें पूर्ण वेळ दिल्लो आसा. सोशल वेलफेअर आसा. आयज तुमी पळयलें जर जाय जाल्यार सोशल वेलफेअराक जे अटल आसरा योजना ही 5 वर्सांक जाली ना, ती 1 वर्सा भितर हांवें तितके अर्ज सँक्शन करून पावयले आसात. जे 7-8 म्हयने जे लोकांचे पयशेच येनाशिल्ले ते आयज रेगुलर येवपाक लागले. आमी पॅलेटिव्ह केअर सारकी योजना केली, जे एखादे वेळ दुर्धर रोगान आजारान जे वचपाचे आसात तांकां हॉस्पिटलांत जागा ना जर जायत तांचे खातीर वेगळी योजना करून दुसऱ्या हॉस्पिटलांत टायअप करून त्या पेशंटांची त्या कुटुंबियांची हांवें हें केल्लें आसा. म्हणजे मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा म्हणा सुरळीतपणान आमी कितल्या हजारांनी लोकांक अशें भोंवडान म्हणजे तीर्थयात्रा करून हाडले. तुमी म्हजे कडेन ज्यो स्किमी दिल्ल्यो आसात त्यो परफेक्ट राबोवपाचें काम केल्लें आसा. आर्कायव्जान भितर केन्नाच हें जायनाशिल्लें. आयज तुमी पळयतात की आर्कायव्जान भितर जे लँड स्कॅम जाली ती आतां म्हजे कारकिर्दीन तुमी एक लँड स्कॅम दाखोवन दियात की त्या कारकिर्दीन जाली, पूण ह्या गेल्या त्या 15-20-25 वर्सांत जाल्ली तितकी हांवें उक्तायण हाडली. ताजेर SIT बसयली आनी ताजेर कितें तरी जालें. आयज लँड गोंयकारांचें सांबाळपाचें काम आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान केल्लें आसा आनी तें पूर्ण जर डिजिटायज जालें जर जाय जाल्यार तातूंत स्कोपूय उरचो ना. म्हणजे अशा पद्दतीची रिव्होल्युशनरी कामां आमी केल्ली आसात. आर्कायव्जां भितर तुमी आतां पळयलें जर जाय जाल्यार जे दस्तऐवज बंद पेटयान भितर आशिल्ले ते उक्तायल्ले आसात. सगळ्याक आमी प्रदर्शनां लायतात की कितें कितें आशिल्लें. काय म्हणटाले की छत्रपती शिवाजी महाराज गोंयान भितर आयलोच ना, संभाजी महाराज केन्ना आयलोच ना. आयज पुर्तुगीजांनी तांच्या दस्तऐवजां भितर बरोवन आशिल्ले ते सगळे आमी दस्तऐवज काडल्यात, तांच्यो फायल्स करून आमी ताजें प्रदर्शन एक्झिबिशन करतात. म्हणजे गोंयचो खरो इतिहास परत एक फावटी परत वचपाक लागलो. हें सोंपें काम न्ही. आमी मोडी सारके जे स्क्रिप्ट आशिल्ले ते बंद हातून भितर आशिल्ले ताजें ट्रान्सलेशन करून घेतले, मोडीच्यो क्लासीस लायल्यो आनी मोडीचे स्टुडंट्स हांगा निर्माण केले. पोर्तुगीज जे डॉक्युमेंट्स आसात कोण कशे ट्रान्सलेट करताले. आमी 15 जाण आतां पोर्तुगीज जे स्कॉलर्स आसात तांकां नॉमिनेट केल्ले आसात आनी तांचे मार्फत एक ऑथेंटीक ट्रान्सलेशन करून मेळटा. टायमार मेळटा. 350 रुपयां भितर मेळटा. जे कोणी 3-4 हजार प्रत्येक पेजीक मागताले ते 350 भितर आमकां अमके टायमा भितर मेळटा आनी ऑथेंटीक स्टॅम्प करून मेळटा. ह्यो ज्यो रिव्होल्युशनरी स्टेप्स आसा पळय न्ही त्यो कोणीच पयलीं केल्यो नाशिल्ल्यो. म्हजे खातीं पळयात तुमी. हांव सांगपाक गेलो जर जाय जाल्यार तें सोंपचेंच ना. आर्किओलॉजी भितर नवे किल्ल्यांचो शोध लागलो आनी ते आमी प्रूव करतात की आर्कायव्जान भितर ताजें डॉक्युमेंटेशन आसा. बेतूल किल्लो केणी कोणाय आयकलोच नाशिल्लो. आयज थंय छत्रपती शिवाजी महाराजांचो राज्याभिशेक आमी मोठ्या दिमाखान साजरो करतात. आमी आतां पयलें जर जायत मर्दन
मदनगड सारको किल्लो जो कोणाक खबर पसून नाशिल्लो, जेन्ना आमकां हें डॉक्युमेंटेशन मेळ्ळें, कांय कार्यकर्ते मेळ्ळे, आमी परत एक फावटी तो उजवाडान हाडलो. तुम्ही पळोवपाक सर छत्रपती शिवाजी महाराजाचे एक मोठे भक्त अशे दिसतात, कित्याक सोशल मिडियाचेर सुद्दां जेन्ना आमी पळयतात केन्ना तुमचे जर फोटो पळयले आमी की खुबशे अशे छत्रपती शिवाजी महाराजा वांगडा फोटो, मागीर पोस्टर अशे खुबशे दिश्टी पडले. त्या भायर तुम्ही जे आतां म्हणलें मदनगड सारको किल्लो, तेजे जेन्ना असेंब्लीन जेन्ना उलोवप जालें तेन्ना सर तुमची जी स्पीच आशिल्ली ती मराठीन सारकी अशी मोठी स्पीच आशिल्ली, तिवूय पळयली. सो छत्रपती शिवाजी बद्दल असो हो प्रेम खंयच्यान येयलो सर? ना, आमी जेन्ना इतिहास वाचताले तेन्ना पूर्ण अभ्यास केलो की एक प्रेरणा स्त्रोत आसा, एक म्हणजे तांची जी जिद्द आशिल्ली आनी ज्या वेळार तांचें गोंयान भितर आगमन जालें आनी गोंयाक तांणी ह्या धर्मांतराच्या विरोधान गोंय सांबाळ्ळें. आयज जर आमच्या देवळांचेर कळस आसा आनी आमच्या घरा मुखार तुळस जर उरली जर जायत जाल्यार ती हांव म्हणटा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुळे उरलेली आसा. आनी ताणें फक्त आमकां दिसता की छत्रपती शिवाजी महाराज 10 वर्सां आयले आनी गेले, न्हय, तांणी म्हणजे 100च्या वयर तांचे एम्पायर, मराठा एम्पायरान हांगा राज्य केल्लें आसा, ते पेशवा पसून जाल्लेले. मग तो इतिहास एक थोर आसा, तो इतिहास स्वातंत्र्याच्या नंतर बंद खोलीन गेल्लो आसा, तो परत एक फावटी उजवाडाक हाडपाक जाय. पूण जेन्ना तुमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे अशें उलयतात तेन्ना थोड्यांक ते आवडटा, थोड्यांक आवडना. थोडे म्हणटात की BJP आसा ते खंय तरी छत्रपती शिवाजी महाराजाक वापरता आपले पॉलिटिक्साक लागून. सो हेचेर तुमी कशें कितें पळयतात? हांव BJPच म्हणून न्ही, म्हणजे सुरवातीच्यान तुमी पळयलें जर जायत, म्हणजे ल्हानपणाचे म्हणजे नाटकांतले रोल पसून 12 वर्सांचो आसतना पसून म्हाका बक्षिसां मेळपाक लागली शिवाजी महाराजांचे रोल करता आसतना. आनीक ती कला अकादमीन आसतली किंवा ती खंयचेय सातेरी, म्हणजे म्हजो चलोय आसा तो एक बरे पोवाडे म्हणटा, म्हणजे आंगानच ते आयिल्ले. आनी मागीर ताजो विशेष अभ्यास करतकच आमच्या लक्षान आयलें की छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे आराध्य दैवत आसा. ताची पुजा फक्त भारतानच न्हय इतर राष्ट्रांनी केल्ली आसा. ताची जी युद्धनीती आसा, ताचें जें एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन आसा, हें सगळें आमी पळयलें जर जायत जाल्यार तो एक आदर्श रयतेचो राजा आशिल्लो, जी म्हणजे स्वतंत्र, म्हणजे आमी स्वराज्य म्हणटा तें, तांणी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना ही कांयच नासतना केली. इतलें कर्तृत्व आशिल्लो देवा समान छत्रपती शिवाजी महाराज आमी विसरपाक शकनात. म्हणून तर म्हजें घर बांदचे पयलीं त्या लुगाराचेर हांवें ल्हानशें एक छत्रपती शिवाजी महाराजांचें मंदीर केलें आनी ताच्या नंतर त्या मंदिराचें उद्घाटन पयलीं केलें आनी ताच्या नंतर हांव म्हज्या घरान गेलो. ओके. सो सर तुमकां हें आतां सगळें सोशल वर्क हो आनी सगळें पॉलिटिक्सांचे म्हटल्यार जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना लेट सुद्दां तुमकां जागी रावचें पडटा. मागीर त्या बरोबर तुमची फॅमिली तशी तुमचे बरोबर तुमी कितें सोंसतात तें फॅमिलीचे एक वेगळोच पेन आसतलो, तो केन्ना केन्ना तुमीच जाणा जाता. सो हे सर फॅमिली कशी मॅनेज करता तुमकां? No, I do not have absolutely family life, but family is not bothered. म्हणजे family when they are involved with me, म्हज्या बरोबर जेन्ना संयुक्तपणे ती काम करतात तेन्ना आमचें वेगळें काम जायना. ओके. म्हजे मिसेस आसा, शी इज अ हेडमिस्ट्रेस ऑफ बिगेस्ट स्कूल, बट इवन देन वेन शी गेट्स अ टायम, म्हणजे ती जेन्ना फ्री टायमान भितर म्हजे बरोबर सगळ्या कार्यक्रमांनी आसा. ती प्रायवेट स्कुलान आशिल्ले कारणान तांकां तें काम करपाची मुभा आसा. म्हणजे दोगूय भुरगीं आसात ती डॉक्टर्स आसात, एकटो रेडिओलॉजिस्ट आसता, दुसरी म्हणजे चली डेंटिस्ट आसा. आमी गांवांनी कॅम्प लायतात, तांची म्हाका मदत जाता. भुरगेपणाच्यान हांव राजकारणान आसले नंतर आनी राजकारण म्हणजे परत समाज सेवेंतल्यान राजकारण आयले नंतर समाज सेवा करपा खातीर, ते कॅम्प लावपा खातीर, हे करपा खातीर सगळीं म्हजे बरोबर काम करतात. म्हणजे होल कुटुंब. म्हजो व्हडलो भाव आसा तो गोवा स्टेटीन चेअरमॅन आशिल्लो. आतां परत निवडणुको जाल्यात, तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें ना ताणें, पूण तो म्हजे बरोबर आसतालो की सगळीं कामां लोकां पर्यंत गांवांत बँकींग सुविधा निर्माण करपा खातीर, ज्या जाग्याचेर बँकेची शाखा ना थंय मोबायल व्हॅन व्हरून तांकां विड्रॉवल्स दिवपा खातीर हें सगळें कार्य आमी करीत आशिल्ले. सो एकूण म्हजे भाव आसतलो, जो बापूय आशिल्लो, हे सगळे हे राजकारण आनी समाज सेवे भितरच आशिल्ले. म्हण कोणाची कंप्लेन तशी येना. सुभाष फळदेसाय हे जे स्वप्नाचे गोंय म्हणजे फुडाराक आतां खुबशे लोक म्हणटात आमी गोंया खातीर झगडटात, गोंया खातीर आसतात, पूण सुभाष फळदेसायाचे म्हाका तोंडांतल्यान आयकुपाक जाय की तेंचे स्वप्नाचे गोंय आनी फुडले पिळगे खातीर गोंय कशें आसचें.
म्हाका दिसता की गोंय हें एक आमचें समृद्ध जावचें, गोंयान भितर शांतता आसची, गोंयान भितर कॉम्युनल हार्मोनी आसची. आयज जो दुस्वास केल्लो वता हो दुस्वास जावपाक जायना. गोंयच्या भुरग्यांक गोंयानच बरे तरेचे टॅलंट आसा, पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, तांचे कडेन सगळी क्रिएटिविटी आसा, तांकां वाव गोंयान भितर मेळपाकच जाय. हांव अशें म्हणना की गोंया भायर ताणें वचचें न्हय, वचचेंच ताणें व्हड जावचें, खूब व्हड जावचें, पूण अशें न्ही फक्त पोट भरपा खातीर खंय तरी वचपा खातीर अशी परिस्थिती आमचेर येवची न्ही. आमच्या प्रतिभेक जर हांगा गोंय ल्हान पडटा जाल्यार जरूर ताणें भायर वचचें. पूण तरी आसतना गोंयान भितर आयज आमकां एम्प्लॉयमेंट हो जावपाक जाय. नवे नवे टॅक्नोलॉजिकल गोंय आमकां साल्वार करपाक जाय फुडले पिळगे खातीरय बी. आमी गोंय जर विकत रावले आनी फक्त मायग्रेशनाक करून म्हणजे नाकाशिल्ल्यो ज्यो आयज आमी पळयतात, पण गोंयान भितर तुमी पळयलें जर जायत, म्हजी संकल्पना आसा गोंयान भितर तुमकां दर्या आसात, बीच आसात, बरो सन आसा, सन, सी, बिचीस, एवरीथींग. पण दुसरें गोंय कोणी पळयल्लें आसा जें म्हजें काणकोण आसतलें, म्हजें धारबांदोडा आसतलें, म्हजें सांग्यार आसतलें, हें गोंय आमी केन्नाच अनुभवलेंच ना, आमी एक्सप्लोरच केलें ना. देर आर सो मेनी थिंग्स आमी एक्सप्लोर केले जर जायत. कसले शांतकायेचे टुरिजम, कौटुंबीक टुरिजम आसा, एडवेंचर टुरिजम आसा, इको टुरिजम आसा. ह्या हातून भितर आमचो बिझनस मॉडेलय चलपाक शकता, आमची इकॉनॉमीक एक्टिविटी जावपाक शकता, आमचे बिझनस जावपाक शकता, आमी तातूंतल्यान वयर सरपाक शकता आनी गोंय सांबाळपाकय शकता. डर्टी टुरिजमाक एक पर्याय म्हणजेच आमचे नैसर्गीक टुरिजम जें आसा, नेचर टुरिजम, हें करपाक शकता. म्हाका तसले तरेचे गोंय जाय ज्या गोंयान भितर पोल्युशन फ्री एनवायरमेंट आसतल्यो, हॅजार्डस ज्यो फॅक्टरी येतात त्यो काडून उडोवन झिरो डिस्चार्ज किंवा झिरो पोल्युशन, झिरो कार्बन एमिशन असल्यो इंडस्ट्रीज जर आयल्यो, ह्यो आमकां जाय आनी तातूंत भितर गोंयच्या भुरग्यांचो फ्युचर जावपाक जाय. आनीक म्हजें अपील इतकेंच आसा की आमचे कडेन आशिल्ल्यो जमीन विकत वचनाकात, तातूंतल्यान तुमी जॉब सिकर जायनासतना जॉब गिवर जायात. खुबशे लोक जमनी आसात त्या जमनीची विकून बसून खंय तरी आपल्या म्हणजे जॉबा खातीर कितेंय करतात. हांव सांगना ते कॅश फॉर जॉब बी इतके मोठे जाता. जमिनीचे कुडके विकून जॉब घेवचे परस त्या जमनीचेर कितें तरी करपाक जाय. म्हणून म्हजें एक हें आसा की आमी गोंय ल्हान आसा, गोंयचे सारको म्हाका दिसना की आमी खंय गेले जर जायत जाल्यार गोंय तें गोंय आनी तें सांबाळपाची जबाबदारी ही आमची आसा. पूण हितून भितर पळयलें जाल्यार आमचे गोंयचे भुरगे भायले देशान वयतात, ही एक चिंता करपाची गजाल अशी दिसना सर तुमकां? बरोबर आसा, पण कशें आसा आमचे गोंयचे भुरगे भायर वचचेच, पूण फक्त पोट भरपाक वचचे न्ही इतकेंच हांव म्हणटा. तुमच्या प्रतिभेक जर अजून पर्यंत कोणी CEO जावपाक वता खंयच्याय एक कॉर्पोरेट ऑफिसाचो व्हडल्यार, जर CEO जावपा सारकें ताजें हें आसा म्हणजे बुद्धिमत्ता आसा जाल्यार तो वचोच. पूण खंय तरी भायर वचून हांगा जे जॉब मेळटात तेच भायर वचून करपा नाका, तांकां जॉब हांगा मेळपा जाय. आयज जो विरोध आमच्या गोंयान भितर प्रत्येक गोश्टीक जाता, पळयनासतना की तो कितले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तातूंत भितर कितलें पोल्युशन आसा. आमी म्हणटात की जेन्ना आमी IIT म्हणटात तेन्ना आमी म्हणटात की IITन भितर आमकां जॉब मेळटले आनी कितें मेळटलें, थंय हॉस्पिटल घालपा जाय. तूं हॉस्पिटल घालपाक गेले जर जाय जाल्यार तो मेडिकल वेस्ट कित्याक येतलो तो नाका, तुमी एज्युकेशन घालपा वच. तूं एज्युकेशन कितें इंडस्ट्री हाडपाक गेले, युनिवर्सिटी कित्याक जाय. प्रत्येक गोश्टीचेर म्हाका सांग गोंयान भितर खंयची एक गोश्ट विरोध करनासतना केन्नाय प्रस्थापीत जाल्ली आसा. म्हणजे IIT सारख्या इन्स्टिट्युशनाक विरोध जावप हें आमचें दुर्दैव आसा. तातूंतल्यान कितें दुकोट येतलो, तातूंतल्यान कितें नॉयज पोल्युशन जातलें, तातूंतल्यान कितें जातलें. आमी एखादे वेळ म्हणटले की तातूंतल्यान बरें कितें जातलें जर जाय जाल्यार फुडलें जनरेशन हें येता ते आमच्या IITनूय जातले, जे देशाची सेवा करपा खातीर आयज जी टॅक्नॉलॉजी भितर उदरगत करतात ते प्रोड्यूस आमी करतले न्ही. असले भितर अशे जेन्ना लोक विरोध करतात तेन्ना सर तुमकां दिसना की IIT सारके जेन्ना तुमी आतां पॉझिटिव्ह पॉयंट दाखयतात ते पॉझिटिव्ह पॉयंट लोकां कडेन पावपाक जाय अशें? आतां तुमचे सांगे मतदारसंघान विरोध जाता जाल्यार सांगे मतदारसंघान त्या लोकां कडेन ते पावपाक जाय ना. आमी प्रयत्न करतात. म्हणजे जर पळयलें जर जाय हांवें प्रत्येक IIT हांव जेन्ना घेवन वतालो तेन्ना प्रत्येक पंचायतीन हांवें कॅम्प लाय म्हणजे अवेअरनेस हें लायली, मिटिंग्स लायल्यो आनी तातूंतल्यान म्हाका संमती मेळ्ळीच, कळ्ळें न्ही.
IIT घालपा खातीरय म्हाका म्हणजे सगळ्या 7 पंचायतीन आनी नगरपालिकेन आमकां NOC दिल्ली. म्हाका दिसना की गोंयान भितर अशें खंय मेळत म्हणून, पण खंय तरी कितें तरी जालें आनी ते जागो सरकारान नाकारलो. तें दुर्दैव आसा, पण अशें जावपाक जायना. हांव इतकेंच म्हणटा की जी इन्स्टिट्यूशन आमचे बडिंग टॅलंट आसा ताका उबारी दितले आनी गोंयाक एक वेगळ्या स्तराचेर व्हरतले, टॅक्नॉलॉजिकली, डिजिटली किंवा आमच्या नॉलेजीक फावो अशें हें करतले, तें करपाक जाय. तुमी पळयलें जर जायत आयज गोंयान 25 लाख 50 लाख जे प्रायवेट येवन घेवन वतात तेन्ना कोण एकटो आवाज काडना. खंय वतात NGOज? जेन्ना सरकारी हातूंतल्यान बरे IIT सारके प्रोजेक्ट येतात तेन्ना कित्याक विरोध जाता? विरोध जाता जर जायत जाल्यार ह्यो गोंयकारांनी विकलेल्यो जमनी 25 लाख जमनी ज्यो अश्योच वतात ताजेरय जावपाक जाय प्रायवेट घेतात तेन्ना. म्हणून हांव इतकेंच म्हणटा की आमी पळोवपाक आमी सिलेक्टीव आसपाकच जाय. आमी म्हणजे विजिलंट आसपाकच जाय, प्रत्येक गोश्टीचेर विजिलंट आसपाकच जाय. पूण विरोधा खातीर विरोध करचे पेक्षा कोण तरी पक्षीय विरोध आसा आनी तातूंत भितर सामान्य लोक घुस्पतात तें जावपाक जायना. आमी आमचें भविश्य खंय आसा हें पळोवन स्वताक विचार करचो अशेंच म्हजें मत आसा. ओके, थँक्यू सो मच सर. तुम्ही आज मुद्दम वेळ दिलो आनी आमच्या हांगा स्टुडियोन आयले आनी आमकां इंटरव्यू दिलो म्हणून. आनीक सर विशिंग यू हॅपी बर्थडे परत. थँक्यू गौरीश बाब. आनीक धन्यवाद गोमंतक. तुमी म्हजे विचार जे आसात ते म्हज्या समेस्त गोंयकारां पर्यंत पावयले आनी विशेष करून म्हज्या सांगेकारां खातीर खूब खूब मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं. तर हे आशिल्ले मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय. तेंच्या आज वाडदिसाच्या दिसा सुद्दां ते हांगा आमच्या स्टुडियोन पावले आनी तेणी आमकां खास ही मुलाखत दिली. तेंचें म्हणणें कशें कितें आसा, कसो कितें विचार आसा आनी कशें कितें तेणी सांग्या खातीर काम केलां, कशें ते पॉलिटिक्सान येयले, हे सगळे आमी तुमचे मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. जाल्यार हो इंटरव्यू आयज आमी हांगाच सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक TV.